ॲक्च्युली डेमॉलिशन पंचायतीन ऑर्डर काढून म्हाका दिसता आतां 1.5 वर्स जाले तांणी अपील फायल केल्ली. म्हयन्याच्या म्हयन्यान डेटी पडटाल्यो. आफ्टर नियरली 1.5 year डायरेक्टर ऑफ पंचायत द न्यू वन शी हर्ड अस आनी आमी एप्लिकेशन फायल केल्लें इंटरव्हेन्शनान की आमकांय भितर अलाव करचें अपिलान आनी आमचें म्हणणें आयकून घेवचें, कारण आमी डॉक्युमेंट दिवपाक सोदता. पंचायत आसाच एज अ रिस्पॉन्डंट, बट तें एप्लिकेशन आज अलाव जालां आनी आमकां सांगलां की जानेवारीच्या 5 ते 15 म्हाका दिसता 5th or 15th पर्यंत आमच्यो रिप्लाय कितें आसा त्यो फायल करचे, कितें डॉक्युमेंट आसा ते घालचे सगळे आनी मेरिटाचेर आर्ग्युमेंट 15 तारीख जानेवारीच्या दवरल्या एज फार एज आय रिमेंबर द डेट करेक्टली. बट बाय 15th of January मॅटर विल बी हर्ड ऑन मेरिट्स आनी वील प्लेस ऑल द डॉक्युमेंट्स ऑन रेकॉर्ड आनी पळया आतां वी आर होपिंग दॅट रायट डिसिजन इज टेकन. हे जे हे आहा पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन तुम्ही प्रोटेस्ट केलो, तुमच्या नंतर मागीर सोशल मिडियाचेर खुबशे कॉमेंट येवपाक लागले की तुम्ही प्रोटेस्ट केलो, हंगर स्ट्रायक केलो, मागीर कॉल ऑफ जाले आनी लिगल कितें आहा ते तुमी पळयता म्हटलें, पूण अजुनूय कांय स्टेटस ना अशें सदांच तुका इव्हेंट सांगता. म्हाका दिसता 2 वर्सां पयलीं फेस्ताच्या दिसा हांव उठला, पूण ताज्या जेन्ना हांवें उपोशण स्टार्ट केल्लें ताज्या 3रे दिसा पंचायतीन इन्स्पेक्शन करून सांगलें की हे सगळें रॉंग जालां म्हणून. एक ऑर्डर आयली त्या दिसा TCPची. त्या दिसा तांणी म्हाका सांगलें की तूं उठ. हांवें म्हणलें हांव उठचो ना जो पर्यंत रिवोक करना परमिशन. 5th day of my hunger strike, 5व्या दिसा TCP minister has come on screen and said very categorically ki documents and permissions were obtained by fraud. All these documents are fraud and that these fraud documents are the basis for this license, hence we are revoking. So 5व्या दिसा जेन्ना हे रिवोक जाले सगळे तेन्ना भितर only procedure thereafter was left was to follow it legally. उपोशणाचो हेतू आशिल्लो की गव्हर्मेंटान परमिशनां रिवोक करची. उपोशणांतल्यान हेतू तो साध्य जालो आनी जी परमिशनां आयली रिवोक जाली ताज्या अगेन्स्ट पंचायतीन डेमॉलिशन ऑर्डर काडली. डेमॉलिशन ऑर्डर काडल्या उपरांत ते अपिलान गेले. आतां लोकांचे क्रिटिसिजम कोणाचें नाशिल्लें, कांय पॉलिटिकल पार्टींचो एक क्रिटिसिजम आशिल्लो, मोर पर्टिक्युलरली मनोज परब, हू वॉज नॉट सीन एट द डेमॉलिशन सायट ऑर प्रोटेस्ट सायट ऑर एनी टायम देर आफ्टर. फेस्ता दिसा तो सांजचो येवन वेन ही ट्रायड टू गो टू द प्रोटेस्टर्स वेन आय हॅड गॉन फ्रॉम देर, मागीर आयलो तो. तेन्ना ताका तांणी सांगलें तुका हांगा येवपाची गरज ना म्हणून. एज फार एज आय रिमेंबर व्हेरी करेक्टली तो सदांच म्हणटालो. आनी ताजे जे क्रोनीज आसा 25-30 वेन एवर वी स्टार्टेड फायटींग समथींग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट, म्हणजे कसलोय विशय गव्हर्मेंटा विरुद्ध घेतलो की तांचे ते कमेंट आसताले, अरे इलिगल बंगल्याचे कितें फ्रुटी आनी कितें तरी, म्हणजे दीस वॉज लो लेवल पॉलिटिक्स वीच ही वॉज प्लेईंग. And that is the only person who has been saying, "Arey bangla kidal." He did not know until I told about a month back की तुवें कांय करूं ना म्हणून, तुका कसलोच हक्क ना म्हणून, तूं उपोशणांकूय बसूं ना, तूं थंय वचूं ना. आमी लिगली हो प्रोसेस फुडें दवरला, लिगल आमचें एप्लिकेशन चालू आसा आनी जें कितें जावपाचें आसा तें थंय जातलें म्हणून. तेन्ना ताज्या मागीर म्हाका दिसता कोण ताचें बंद जालें. तेन्ना जेन्ना हे एप्लिकेशन आमचे पेंडींग आशिल्लें ताका खबर नाशिल्लें. ते एप्लिकेशन वी बीन कॉन्स्टंटली परस्युईंग, बट कांय ना कारणा खातीर डेप्युटी डायरेक्टर ऑर डायरेक्टर ऑफ पंचायत यूज टू गिव डेट्स, मोस्टली ऑन दॅट डे एबसेंट राव. Finally, the new director of Panchayat, who is taken Siddhi, I believe she is one of the very honest officers, who has heard our matter last time, and today order has been passed allowing the intervention application. Mine as well as Goa, तांचे ते Old Goa Action Committee जे आसा पळय तांचे एप्लिकेशन अलाव जाला, and we have been allowed to intervene and place on record every document that can be we are able to show that construction is illegal. Construction is illegal, there is no doubt about it. Government silently through the back door tried to protect it by various means by not following the process of issuing notices in a proper manner. जे म्हाका दिसता सरकाराक कळूंक जाय आशिल्लें, पण आमी तो लढो केन्नाच सोडलो ना तेन्ना सोडलो, उपोशणा वेळार सोडलो, उपोशण सोडल्या उपरांत ना सोडूंक ना, आनी आतांय आमी तो सोडचे ना म्हणून आमचो लिगल प्रोसेस चालूच आसा. सो this particular application since it has been allowed, we will go on merits. We will continue the matter on merits. आणि merits'ाचेर whatever the court has to take a decision, there cannot be any other decision. त्या जाग्यार एक 40-50 स्क्वेअर मिटराची झोपडी आशिल्ली, ती झोपडेचो व्हडलो बंगलो जाला हे सगळ्यांक खबर आसा. आणि तो बंगलो आज ना फाल्यां डेमॉलिश करप हो आमचो हेतू. आमी खंयच्याय परिस्थितीन लिगली वील फॉलो अप अँड वील डू वॉट एवर दॅट इज निडेड फॉर दॅट. अनेक